चोडणेच्यान रायबंदरा येवपी लोकांक आतां 5वी फेरीबोट जाय आसात त्यो 4 फेरीबोटी पावनात अशें ह्या मार्गावयल्या प्रवाशांचें म्हणणें। गोंयांतल्यो ह्या फेरी मार्गाचेर सगळ्यात चड गर्दी पडटात आनी चोडणेच्या लोकांक तर पणजे येतलो आनी वतलो जाल्यार सगळ्यान लागींची ती फेरीबोट। चोडणे फेरी मार्गावयल्या प्रवाशांचो आंकडो दिसान दीस वाडत चल्ला। चोडणेकारांक सोडाच मया आनी दिवचलकारांकूय हो सामको शॉर्टकट, ताका लागून ही गर्दी वाडत चल्ल्या। रायबंदरा वयता त्यो इतल्यो कमी पडटा की लोकांची गर्दी आहा पळय ती जवळ जवळ 1 वर जावं एक अर्दें वर अशें तेवटें क्रॉस जावपाक आमकां गाडयो घेवन येयले जाल्यार प्रॉब्लम जाता। कारण फेरीबोटी 5 आसल्यो तितूंच्यो 4 जाल्यो। एक आमकां दिल्ली फाटल्या दिसांनी 5वी फेरीबोट, पूण तेन्ना आमचें मातशें सुरळीत जातालें, पूण आतां ती गायब जाली। त्या कारणान अशे फेरीबोटीचे प्रॉब्लम जाल्या की फेरीबोटीन क्रॉस जातलो जाल्यार अटीतटीचो सामनो करून क्रॉस जावचें पडटा। ही आमची चोडणेकाराची परिस्थिती आहा। खरें लोकांचो डिमांड ते थंयसर 5 फेरी आसचो असो आसा आनी थोड्यो ते 5 फेरी आसल्यो, पण आतां कितें जाता एकदां 4 फेरी आसता आनी 4 फेरींची 1 फेरी मोडटा आनी खाली 3 फेरी उरता। आनी जे लोकांक जो वचपाचो तो टायम जो आसता सकाळचो ऑफिसाक पावपाचो, ह्या टायमाक ते खरें म्हटल्यार 9 ती 10:30 मेरेन इतली रश आसता की 3 फेरी आसल्यो जाल्यार जो मनीस 10 ऑफिसाक पावपाक जावो तो 12 पावता। तेन्ना ही ज्यो 5 फेरीचो जो लोकांचो आनी आमचो डिमांड आसा तो सरकारान आनी खास करून त्या खात्याचे मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हेंचे कडेन विनंती करतात। चोडणेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।